एक्चुअली 5 वर्सां जालीं हांगा डेव्हलपमेंट म्हणटा तें कांय जावंक ना. कित्याक येयल्ले वाडा जे आमचे एम.एल.ए. आसता सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी, एवरी टायम जे चिंबेल म्हणटा तो विलेज ऑलवेज निग्लेक्ट करता. केन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटा तें करना. हांगा प्रॉपर हेल्थ ना, एक ग्रावंड ना, मागीर कसले हेका स्कूल ना, प्लेग्रावंड ना, मागीर आमचो आनी कसले बेजीक फेसिलिटी जी जाय आसली ती हांगा कांयच बिल्ड करूंक ना. हांगाचो जो एम.एल.ए. पयलीं काँग्रेसीन आसलो तो सांगून गेल्लो की आपूण डेव्हलपमेंट करपा खातीर बी.जे.पीन वता म्हणून. सो वचोन सुद्दां कांयच फायदो जालो ना. ना एक्चुली तो काँग्रेसीन आहलो तो डेव्हलपमेंटान हे कितें बरें करतलो म्हणून तो बी.जे.पीन गेल्लो, पूण हांगा चिंबलां म्हणटा तें कांयच करूंक ना तेणी. आतां आपलो डेव्हलपमेंट बीन केला जाल्यार आमकां खबर ना. भुरग्यांक हांगा एम्प्लॉयमेंट बीन म्हणजे जॉब बीन मेळटा हांगासरल्या भुरग्यांक? एक्चुली चडशे भुरगे हांगासरले विदावट जॉबलेस आसा. हांगा चडशे भुरगे बेकार आसल्या कारणान कितें वायट संगतीन गेल्ले आसा, म्हणून जॉब म्हणटा तें कांयच ना. आतां हाच्या फुडें इलेक्शन जावपाचें आसा, सो तुमकां कसो जाय कॅन्डिडेट? आमकां बरो शिकलेलो जाय, हेल्पफूल जाय, जे लोकां फुडें पावता, तेजी प्रॉब्लमां सॉल्व करता.